सोंपलेल्या ब्रुनो फर्नांडिसाक चौथम्यान वीज पेटयता डॉरिस आनी ताची भुरगीं. सोंपलेलो अरविंद कुमार चौथम्यान वीज पेटयता सावियो कार्दोजो. देवानी आमच्या सोंपलेल्या भाव भयणांक सासणाचें सूख आनी शांती दिवून ह्या दिसा आमी मागता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकू तुमचे सगळ्यांक आसूं. ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचे दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन वचून हांव पातकी सोर बदलदा देवा आनी तुमकां बाबा बोलून म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यार हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बघेवन सदांच वाल मुगे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनवत करात म्हणटा. सोर बदलदात देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावून. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. देवा आमच्या मोगाल बापा, तुजो मोग करतल्यांक दिसून आसलेली व्हडली देणी तुवें तयार केल्या. सोर वस्तूंनी आनी सोर वस्तू परस अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी हे परी आमच्या आशे व्हडती तुवें बासायलोली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. इजेकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचो. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सारलें. मनशाच्या पुता, तिराच्या कुमराक सांग. सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तुजें काळीज गोरवान भरोवन तुवें म्हणलें, हांव एक देव. दर्या सागरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देव सारको म्हूण समजताय. तूं खरेपणी दानियेला भोवन अदीक जाणार. तुजे इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जाणवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्तकाय एकठायल्या. तुज्या थेब्यांनी तुवें भांगराची आनी रुप्याची रास केल्या. तुजे हिकमतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्तकाय तुवें वाडयल्या. आनी हे गिरेस्तकाय लागून तुजें काळीज अदीकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पोर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय, तर हांव तुजेर परक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्रांच्या लोकांक. तुजे उदक जाणवायचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजें वैभव गोश्टायतले. ते तुका एक एक कोणींत उडयतले आनी दर्या सागरांत मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणाक मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुण्याच्या चोपक्यान सांपडलेलो. सुनोत करूंक नासलेल्या भाशेन परक्यांच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पोर देव.
देवाचें उतर ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. हांवें अशें म्हणलें, तांची हांव कूड करतों. मनशा मदलो तांचो उडास हांव निगूत काडून उडयतों. पूण दुस्मान मागीर गोरवान आपली तोकली वयर काडटलो आसलो. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. तांचे दुस्मान फसवो न्हय, आमच्या बळान जैत व्हेलें. सर्वेस्पराचे हातून कांयच ना अशें तांणी म्हणचें न्हय. तांचें राष्ट्र मोठे दिश्टीचें निर्गुदी जाणवाय नासतलें. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. एकलो मनीस 1000 जाणांक कसो म्हूण धांवडायतलो आसलो आनी दोगूच जाण कशे म्हूण 10,000चे फाटाफाटी लागतले आसले. पूण तांच्या खोडपान तांकां विकून दिलें. सर्वेस्परान तांकां सोडून दिली, देखूनच अशें जालें. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. लागींच पावला तांचो बस करचो दीस. तांचे निर्मण गडगडीत येता, कारण सर्वेस्पर आपले पोरचेक नीट करून दितलो. आपल्या चाकरांची पदव्यार करूंक वेता. जबाब: मरण धाडटा आनी जिवोवन करता तो हांव एकलोच. उद्गार: सर्वेस्पराक जय जय. केदें बरतें उदारपण आमच्या सोन्या जेजूचें. आमी गिरेस्त जावचे खातीर आपुणूच जालो धुलकोर. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुजे सगळ्यांसूं तुमचे सगळ्यांक मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसान म्हटलें, हांव तुमकां खरेंच सांगता, गिरेस्त मनशाक सगळींच्या राशांत भितर सरूंक कठीण जातलें. वय आनीक सांगता, गिरेस्त मनशाक सगळींच्या राशांत भितर सरचे परस एका वंटाक सुयेच्या बिरारांतल्यान वचूंक अदीक सोंपें. हें आयकून शीस फकाटलें. ताणें म्हटलें, तशें जाल्यार कोणाक कारण मेळटलें? जेजून तांचेर नदर मारून म्हटलें, मनशा कडेन हें जावंक जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रून उलो करून ताका म्हटलें, पळय, आमी सगळें सांडलां, तुजो पाट लावला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगता, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत येतलो तेन्ना शिवसनार बसतलो, अधिकार चलयतलो. म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 शिवसनाचेर बसतल्यात आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणेन म्हज्या नांवा खातीर घरदार, भाव भयणी, आवय बापूय, भुरगीं बाळां, शेतां भाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो. सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 12 जाणां पयलीं आसात तीं निमाणीं जातलीं, निमाणीं आसात तीं पयलीं जातलीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. लोकांनी मोगाल भयणी भावांनो, तिमोथाक बरोवन पाग्योन पावलो पयले चिटीन 6 बोर्ड 10 बोर्ड अशें म्हणटात. सगळ्या वायटाचें मूल जावन आसा गिरेस्तकायेची आशा. जो कोणी आशेक सांपडटा तो कोण सोडून घेता. सगळ्या वायटाचें मूल जावन आसा गिरेस्तकायेची, दुर्वांची आशा. पावलो म्हणना की सगळ्या वायटाचें मूल जावन आसा गिरेस्तकाय वा दुडू, पूण दुडवांची आशा.
आयची आमची दोनूय वाचपाक पयलें वाचप एसिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले आनी शुभ वर्तमान आमकां गिरेस्ताय विशीं सांगता. पयल्या वाचपान तीर आनी सिदोनाचो राजा ताचें पातळ जावन आसलें तो आपणाक देव म्हूण सजमता. जायती गिरेस्ताय ताणें एकठांय केली. सगळें ताचे कडेन आसा. तो जाणा तो पदवेदार म्हणून ताका देवाची गरज ना. आनी तो म्हणटा हांव देव. आनी एसिकियलाच्या तोंडांतल्यान ताका खास फावो जाता. एसिकियल म्हणटा तूं आपणाक देव म्हूण सजमताय, तुजें दिसोन तोंड जातलें, दुस्मान तुजेर उप्रासतले, तुका नाच पडटले आनी अशेंच जाता. आमचें अंतर्गीत आमचो जबाब हेच परी आसा गिरेस्तायेची. देव मरण आनी जिवीत आमकां दिता. ताच्या हातान सगळें आसा. हे स्त्रोत आमकां आयज उगडास. जेजूय गिरेस्ताय विशीं आयज आमकां सांगता. एकदम आबोट घडटलें म्हणटा गिरेस्तान सर्गीच्या राजान भितर तुमगे कितें जाय? तुमगे जेन्ना आमी आमच्या बोलाचेर आमच्या गोरवांचेर गिरेस्तायेचेर वाट दवरता ती म्हाका वाटायतली म्हूण सगळें म्हाजे कडेन आसा, कोणाच्यानूच आनी कांयच करूंक जावचें ना, तेन्ना आमचें निसंतन सुरू जाता. सांगतात जेन्ना ही व्हडली बोट शीप टायटॅनीक बांदलेली कितलें स्वप्न तें नको हांव पूण त्या तेंपालो लोक सजमतालो आनी म्हणटालो देवाक जाय जाल्यार पुट्यान ही बोट बुडची ना. पूण आमी जाणा कितें जालें टायटॅनिकाक पळय ती बुडली. पयलीच यात्रा व्याज करता आसतना ती बुडटा. म्हाका दिसता न्हू देव जावन आसा आमचें सगळें. जितलो आमी ताचेर भावाड दवरता तितलें आमच्या जिवितांत खुशालकाय येता. आमी नदर मारूया गरिबांचेर. ती खरेपणी खुशाल. तांकां कसलीच हुस्को ना, बगर दिसा दिसपटी तांकां उणो जावप हें जेवण आसा आनी तांकां कांयच कळना. होच व्हड आनी गर्वाचो आमच्या कालचारी रोय म्हूण आमी देवा लागीं मागुया. जितलें आमी आमचें जिवीत देवाच्या आधीन करता तितलीं खुशाल आमी ह्या संवसारांत केल्या. सरस्वरा देवा तुज्या वचनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला एक उलो. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उलो जातलो. सरस्वरा देवा तुज्या वचनार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिला एक पदार्थांचो सहज दाख वाडीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां कोंकणीक घेवन सकलो. सरस्वरा देवा ल्हानबीक मनान आनी पातकांची दूख करून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. तें तुका मानता तशें सांग. अशा कापणांतलो म्हाका दोन काळ सरस्वरा सगळ्या म्हज्या पात्रांतलो म्हाका अशा बाबडानो अशांनी तुमचें बलिदान सर्व वेदार देवा बापा मानता तसलें सांगून म्हाका हें तुजें आदान तें बलिदान आपल्या मानांत आनी मनीस आमच्या आनी आमचे पवित्र विचार सगळे मानून तुज्या बापा आमचें हें बलिदान मानून घे. तातूंत तुजें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत घेता. तुवें दिलाय तें तुका भेटोवंक आमी तुकाच भोगूंक मेळटलीं. क्रिस्ता आमच्या सोन्या वतनी सरस्वत तुमचे सगळे आसूं आमची काल जावं घालुया. आमी ती सर्वेस्परात
सरस्परा आमच्या देवाक दिनवास सरस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा सोर खाली आनी सोर थाय आमी तुका दिनवासन खालो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकून तुवें वचलो ताचे वरवीं नव्यान आमकां तुजे सारकेची दिली ह्या खातीर सगळीं रचना आनंदान करतात तुजी सेवा पृथ्वीर तुका वाकाणटात तारण मेवलेली तुजी पोरसां स्वर्गार एकाच ताल्यान तुका दिनवासतात तुज्या स्वता भक्तांची सभा देखून सगळ्या देव तुका सांगाती संतोशान आमी मिळून करी तुजी स्तुती गायता पवित्र पवित्र परमाचो सदैव स्वर्ग आनी संसार वला तुझ्या वैभवान मुसळी तुका सरस्वताचे महिम्या सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून हिंगेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूब आनी आपले स्पर्शेन गोश्ट मरण ससूत्रेच्या आदीं ताणें म्हणलो तुका दिनवासन तो मोडलो तो आपल्या आशिसान दिलो आनी मोडलो हो तुमी समेस त्याग आनी खाली ही म्हजी खूब तुमचे कसो समोर तेच करी जेवण सतत ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन भासलो ती आपल्या आशिसान दिली आनी उरले तुमी समेस त्याग आनी आपलें पिये ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणीक कोराचे हें रोगत पातकांचे बोगसाणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस तुमच्या पासत ते वाडोवप हे म्हज्या गुडासाक भारताचो तिसरो गोठ करतो तुज्या पुसार आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सुम्या संवसाराच्या संबंदाराक आमची सोडून बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उल्हास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सगळीची काज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन तुजी सेवा करून आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता जेजूची कूड आनी रोगोत सगळ्या आमासनास्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी म्हणटा सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सुबेचो उल्हास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा फिलिप नेरी आमच्या भूमी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका आपल्या मोगांक वाडलो पुनर्जीवनपणाचो बरो सुदारून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजें बळसरीत मुखां व्हड करून पावतलो आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माये सांगाती तिचो पती भाग्यवन तुजे भाग्यवन दोन दुता आनी सग खाली तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटोवी तांच्या संगता तुजी मोहिमा गावून आमकां पावतो जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सनाता त्याच जेजू पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमच्या सर्वोदराची आज्ञा मनान करून ताणें शिकयल्ले प्रार्थना ती घेवन करुया आमच्या बापा सगळीच्या तुजें नांव तुजें राज म्हाका येवं तुजी कशी सदां जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दीस पडोक राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यान बक्षिता तशें आमची पातकां बघोस आनी आमकां कांय पडूंक दिनाका वायटांतली आमकां निभाव सरस्वरा सोर वायटांतली आमकां निभाव दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी
सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सरवंडाराक जेजू क्रिस्ताचे आमी परमाशान करता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाडटा कित्याक राजवटी कोणती आनी महिमा तुजी सस्तीच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन पुतां मदलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भारताचे देशदार आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ सो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांत सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सगळे आसूं एकामेकाक मोगान शांती दिवं देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमची कबूल कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप काढले आमकां शांती दी वो जेजू देवाची शेळी संवसाराचेर पाप काडटाली शिलयाच्या जेवणान आपल्याक तुवें आमी सगळीं सुदारली सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळ सुद्दां क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांग प्रार्थना कोणवाड्या बापा या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशें आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं आमी खालतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान सगळे स्कोर तुमचे सगळे आसूं सोर उर्बेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद करूं वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां देवाचे